कीर्तन 111 साम 111 सर्वेस्पराच्या कृत्यांची वाकणी. आलेलुया. प्रामाणिक मनशांचे जमातेंत लोकांचे सभेंत सगळ्या म्हज्या काळजान हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतां. सर्वेस्पराची कृत्यां वर्ती तांचो मोग करतल्या सगळ्यांनी ती नियाळूंक फावो. ताणें केलां तें सगळें महिमेन परजळता. ताचे नितीवंतपण ससनाक तकता. आपल्या विजमितांचो उगडास तो आमकां उरासो करता. सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार. आपणाक भियोन चलतेल्यांक तो जेवंक खावंक दिता. आपलो करार तो सदांच मनांत दवरता. आपले परचेक राष्ट्रांचे दायज दिवंक आपल्या कृत्यांची पदवी तिका तो दाखयता. ताच्या हातांची कृत्यां परगडतात सत आनी नीत. सगळे ताचे आदेश विश्वासाक योग्य. ससनाच्या ससनाक थारायलेले सतान आनी प्रामाणिकपणान घडलेले. आपले परचेक ताणें सोडवून धाडली. आपलो करार ताणें ससनाक स्थापीत केलो. पवित्र आनी भयंकर ताचें नांव. सर्वेस्पराची भिरांत जणवायेचे मूळ. तिचे प्रमाणे जियेतात ती शाणी. ताची स्तुती तकता सदांच सर्वदा.